28 मार्चाक सोपूतविधी जातलो. सुवाळ्याक प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष तशेंच भाजपाचे हेर फुडारी हजर रावतले. भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन सांगले. 25 तारखेक आदी उत्तर प्रदेशाच्या मंत्रिमंडळाक सोपूत दितले, त्या उपरांत गोंयचो सोपूतविधी जातलो. सुमार 2 सप्तकां आदी 10 मार्चाक वेंचणुकेचो निकाल जाहीर जाल्लो आसलो तरी सोमारा 21 मार्च मेरेन भाजपान आपलो मुख्यमंत्री पदाचो चेहरो जाहीर करूंक नासलो. सगळ्या 4 राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची घोशणा एकाच वेळार करपाच्या पक्षाचे इत्सेक लागून कळाव लागलो. निकाल लागून सुमार 1 म्हयनो जायत आयलो. आतां सोपूतविधी 28 तारखे मेरेन फुडें धुकल्ला. 25 तारखेक जावपी उत्तर प्रदेशाच्या सोपूतविधी उपरांत भाजपाचे व्हीआयपी फुडारी ह्या सुवाळ्याक हजर रावपाक पळयतात म्हणूनच कळाव जाल्ल्याचे तानावडेन सांगले. 23 तारीख एक्चुअली आमची पयलीं आमी म्हणिल्ले, पण 23 तारीख आमी गव्हर्नराक सांगलें आमकां वचपाक थोडोसो उशीर जालो काल, आनी त्या नंतर मागीर तेचे पयलीं उत्तराखंडची डेट ऑलरेडी फायनल जाली, आनी ताका लागून त्या उत्तराखंडच्या शपथविधी सोहळ्याक आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी, आमचे होम मिनिस्टर अमित शाहजी, पार्टी अध्यक्ष हे सगळे वचपाचे आसात. आनी ताका लागून मागीर तांच्यांनी रिक्वेस्ट केलो की तांकां गोंयानूय येवपाचें आसात, आनी म्हणून मागीर ती 23ची डेट जी आसा ती फुडें धुकलपाची पडली. 25 तारीख करतले आसत जाल्यार 25 तारीख उत्तर प्रदेशची शपथविधी आसा. आनी ताका लागून गोंया भितर आज गव्हर्मेंट म्हणजे गव्हर्नर ऑफिसांच्यान मागीर शेडींच्यान घेतली थोड्या वेळान कन्फर्मेशन. पण 28 तारखेर आमचे नॅशनल लिडर आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी, आमचे होम मिनिस्टर अमित शाहजी, आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डाजी हांच्यांनी ऑलरेडी 28 तारीख कन्फर्म केल्ले आसा. ताका लागून 28 तारखेक 11 शपथविधी सोहळा हो श्यामाप्रसाद स्टेडियमाचेर जातलो. मोठ्या संख्येन गोंय भरले लोक उपस्थित आसतले, आनी ह्या सोहळ्याक आमचे राष्ट्रीय नेतृत्व सुद्दां गोंयांत येवपाचें आसा. MGP सरकारात वांटेकार जाला. तशेंच सुदीन ढवळेकार मंत्री जाव येता अश्यो पातळिल्ल्यो वावड्यो तानावडेन भायर आयल्यो. शारांतल्या एका हॉटेलांत कांय मंत्र्यांनी गेट टुगेदर घेतल्या उपरांत रोखडीच हे विशीं वावड्यो पातळपाक सुरवात जाली. ह्या प्रस्नाक जाप दितना सगळे चायेक गेल्ले अशें तानावडेन सांगले. कशें जाता की कोणूय वचूं शकता न्ही, पण त्यातुल्ल्या राजकीय हातूंतल्यान ताचो कांयच परिणाम ना आनी कांय जावं ना, इतलें हांव सांगता. आतां एखादे कोण गेले, आमी कितें 4 जाण गेले, 5 जाण गेले, ग्रूप इज अ फ्रेंड्स. नवीन आयल्यात निवडून सगळे जाण, थोडे नवे आसात, थोडे जुने आसात. फ्रेंडशीप आसपाक कांय हरकत ना. जेवपाक गेले कितें फरक पडटा. पयर हांव सांगे मतदारसंघांत कावरे हांगासर हांव गेलो, आनी त्या कार्यक्रमाक आमचे थंय जात्रा आसली तांची. ते आमचे सुभाष फळदेसाय आमचे आमदार, थंय म्हाका राजेश फळदेसाय मेळ्ळो, काँग्रेसचो आमदार. कितें फरक पडटा. इंटर हें आसा, कारण तांच्या थंय गांवांत गेलो, तांणी वेलकम केलो म्हाका. काय ना, कशें आसता ही सगळी चर्चा आसता. आमी पयलीं पासून सांगत आयल्यात की भारतीय जनता पार्टी भितर तशें कांय वेगळें आसना. एक डिसिजन जे वेळाचेर जाता तेन्ना तें फायनल आसता, आनी आमी सगळे तें फॉलो करतात. आनी ताका लागून वेगळे कारण कशें जाता, एकठांय येतकच बरेच जाण वांगडा मेळ्ळे, त्यामुळे एखाद्याक दिसलें की आमी वचून जेवपाक जाय किंवा च्या पिवपाक जाय जाल्यार वचूं शकता. कारण कशें जाता की गव्हर्नर राजभवनाचेर वेवस्था आसली, पण ती गर्दी जाल्या कारणान इमिडिएटली सगळे जाण सकयल आयले, आनी त्यामुळे थंय च्या पिवपाक थोडे जाण रावले, थोडे भायर सरले. तेंच्यानी थोडे जाण वचून एखाद्या हॉटेलांत च्या पिवपाक जाय, च्या पिवपाक गेले. तातूंत अशें वेगळें अशें राजकारण काय ग्रुपांतल्यान आवाज येतालो की MGP विरोध अजून कंटिन्यू जाता. हें पळय कशें आसा, भारतीय जनता पार्टी, नॅशनल पार्टी, एखादें जे डिसिजन घेतलें वता, एकदां आमी घेतलें डिसिजन, त्या डिसिजन फायनल. कारण आमचें केंद्रीय नेतृत्व जें आसा तें सक्षम आसा, तांकां पूर्ण खबर आसा कितें बरोबर केलें वायट. त्यामुळे त्या वेचेर आनी चर्चा ना. एकदां सांगलें तो विशय, एकदां सांगलें तो विशय सोंपलो. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रीस.